गोंयच्या तरणाट्यांक खेळाक जाय त्यो सुविधा दिवंकूच जाय म्हूण शार उदरगत मंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयलो. फ्रांसिसान फातोड्ड्या डॉन बॉस्को कॉलेजीचे रिनोवेट केल्ल्या ग्राउंडाचें उक्तावण केलें. सुवाळ्याक थंय टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाई आशिल्लो. कितलेशाच तेंपान फ्रांसिसान भौशीक कार्यावळीक हजेरी लायली. युवा पिढीक वयर काडटलो जाल्यार म्हाका दिसता तांकां इंटरनॅशनल क्वॉलिटी खेळपाची सुविधा गावपाक जाय. आयज डॉन कडेन बरो इंटरनॅशनल सायजीचो ग्राउंड आसलो, पूण जे आमी जे सुटाचें काम करतात धाकटे पासून ग्राउंड जाल्यार आमी करतात ते. आमकां फुटबॉलाची सायज सदांच 105 गावना. पूण तरी आसतना आमी केवता की भुरग्यांक खेळपाक गावपाक जाय, भुरग्यांक ग्राउंडार वचपाक गावपाक जाय. हें आवडना, पूण हें म्हाका खोशी भोगता की आयज डॉन बॉस्कोक हें काम आवडलां. पयल्या मनशान म्हाका सांगलां काम बरें जालां म्हणून. आमच्या आमदाराकय बरें दिसलां तें, आमच्या नगरसेवकाकय बरें दिसलां. म्हणटकूच हें धाडसपण फादरांक आनी डॉन बॉस्कोचे सगळे जे गव्हर्निंग बॉडी हांगा आसतली तांकां एक म्हाका सांगीन दिसता की गांवच्या भुरग्यांक एक सदांच इशू आसलो की ग्राउंड सगळो जातलो पूण आमकां खेळूंक मेळटलो काय कितें काय. सो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ फादोर्डा आय वूड लायक टू रिमाइंड यू वन्स अगेन that though we will do everything for your college, the people of Fatorda also have to be considered whilst using it. So ani he kartana jenna je kide collegic ani Don Bosco Fatherank support jay padtalo in its upkeep or whatever, we will always be there for you. Walk ground boro kello ha cost वडलो काय ना. आयचे दिसाच्या हातून हांव तेच बाबुशाक म्हणटालो 4 कोटी रुपयांतर इतलो ग्राउंड जाता. Is not very great by today's standards, and I think this is a good work. याच ग्राउंडार उपरांत जाल्ले फुटबॉल मॅचीत चांदोर क्लबान कुंकळी युनियनाक 2-0 मारले. स्टुडंटा खातीर सावयो डायस. सरकारी खात्यांनी टायम बाउंड सर्व्हिस गॅरंटीची वाट लागल्या. फायली आडावन उरतात म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला. सरकाराक अजून कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन करपाक कित्याक जमना काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. पणजे स्मार्ट सिटीचे कितले आनी अमृत स्किमी खाला कितले प्रोजेक्ट येतात आनी तांच्या खर्चाचो एस्टिमेट कितें काय म्हूण काँग्रेस विचारता. From that point of view, there is no actual disposal of files as per the schedule. You show me any file which has gone to a minister or a bureaucrat and disposed of for good, final. If that was so, everything would have been finished in 7 days or maybe 30 days. But this does not happen. Every file rotates on the network of queries and people don't get justice, and therefore there is no effective implementation of Goa Right of Citizens to Time Bound Delivery of Public Services Act 2013. Coastal Zone Management Plan, which is under preparation for last God knows how many months, and Chief Central Government is asking for the plan. Why this plan has not been prepared by the government? The plan, namely Coastal Zone Management Plan, on which so many things depends upon the common man, Department of Fisheries and allied matters. Why this plan was not prepared for so long? I think central government also asked the state government regarding this plan. The money spent on smart cities
and money spent on Amrut scheme, they are linked, interlinked. People are entitled to know how much money has been allocated to smart city project, item wise, how many have been taken up, how many likely to be taken up in near future. Separately, how much money has been allocated under Amrut scheme, item wise. आता पळोवया गोंयचे सरभोंवतणच्यो कांय खबरो. पणजे साळगांवकार कायदो कॉलेजात लेक्स इन्फिनिटम 2018 इव्हेंट 11, 12 आणि 13 जानेर असो 3 दीस चलतलो. And this competition is spread over 3 days on 11th, 12th and 13th of January. We will have 48 mock mediation sessions, after which out of the 24 teams we will select 12 teams to go ahead to the second round of the competition. From the 12 teams we will select 4 top teams to go for the semi-final, and the final of this competition will be conducted in the Macunis Palace at 2 p.m. on 13th January. It's an honor and a privilege to serve as the president of Lex Infinitum 2018. This is now the 3rd edition that we are having, and it is inspirational to see the efforts put in by the students under the able guidance and leadership of our teaching faculty. Anyone familiar with the legal setting of Goa knows that disputes, especially with regard to land, can run across generations. It is in this context that we seek to promote alternative dispute resolution methods like mediation and negotiation that are client-based, so that you can get the solution that you deserve. To that end, we have introduced Lex Infinitum, and now in our 3rd edition, we have international teams and international experts providing training to our students from here. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास स्किमी खातीर दक्षिण भारतांतल्यान गोंयच्या पिळगांव आयडियल हायस्कुलाचो आस्पाव जाला. थंय योग शिक्षकांक प्रशिक्षण दितले. गोंयांत एकमेव एक सेंटर जे भारत देशान 8 सेंटर्सची आमकां परमिशन मेळिल्ली आसा किंवा जी एप्रूव जालेली आसा. तातूंतले सावथ इंडियन बिचोले राज्यांत बिचोले तालुक्यांत आमचे एकमेव आयडियल हायस्कूल हे सेंटर जातलें. तेंचे उपक्रम भितर ते राबयतात. तितून ब्युटी एंड वेलनेस ह्या सेक्शना अंडर आमचो योग हो एक उपक्रम तेंच्यांनी घेतलेलो आसा. आनी जवळ जवळ आयच्या घडयेक 6 लाख योग शिक्षकांची आयज अख्ख्या भारतान गरज आसा, जे स्किल्ड योग शिक्षक आनी विथ गव्हर्मेंट एप्रूव्ड सर्टिफिकेट. सो तेची सुरवात गोंयान ह्या सेंटरा पासून जाता. आयज ना फाल्यां जे परिश्रम ह्यो संघटना ज्यो करी आहात ताका यश 100% आसा. हेजे यश आनी फळ आमकां कांय वर्सांनी हळू दिसपाक लागलें. श्री कृष्णाकडे शारीरिक सौंदर्य तर आशिल्लेंच, मानसीक सौंदर्य आणि योग म्हणजे गीता सांगपाची ताकद. म्हणजे ज्ञान म्हणजे कितें, जे ज्ञान कायम अमर आसा अशें ज्ञान समजून जगाक दिलें. अशा मनशाक योग पुरुष दिला. संदेश प्रभुदेसायाच्या रस्तो नाट्य द फर्स्ट थिएटर पुस्तकाचे मडगांवां विमोचन जालें. हांव जाणा की फकत म्हज्या पुस्तका खातीर आयलें ना, पूण रस्तो नाट्याची चळवळ जी नॉस्टॅल्जीक सगळ्यां खातीर आसा त्या चळवळीक सलाम करपा खातीर आयल्यात. तुमकां सगळ्यांक म्हजो सगळ्यांच्या वतीन सलाम. आनी अक्षरशः रस्तो नाट्याची दुर्दशा पळोवपाक मेळटा की रस्तो नाट्य स्टेजीचेर करतात. इतल्याचेर पाविल्लें आसा प्रकरण. आनी ना जाल्यार फक्त जजा मुखार आनी कॉम्पिटिटर्स बाकीचे ग्रुप्स आसात तांचे मुखार करतात. रस्तो नाट्य ह्या स्ट्रीट प्ले हो लोकां कडेन वचून करपाचो आसता आनी लोकांक आपोवन करपाचो नासता. लोक जंय आसा थंय वचून करपाचो आसता.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.